गोयच्या मंत्र्यांकडेन काम करपी सरकारी ऑफिसरां आड वेंचणूक आयोगाकडेन काशीनाथ शेट्टी हांकां कागाळ केल्या. विधानसभा वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता लागू जाल्या. मंत्र्यांकडेन कामाक आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी परत खात्यांकडेन येवचे म्हूण परिपत्रक काडिल्लें. मात अजूनय कांय कर्मचारी मंत्र्यांचो प्रचार करतात म्हूण काशीनाथाची कागाळ. This is the first time that they were not reverted after ते सर्क्युलर येऊन सुद्धा ते सर्क्युलर जायला हांव तुमकां दिता ते सर्क्युलर येऊन सुद्धा they were not हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तांकां भिता वयल्यान हे जे मिनिस्टरा कडेन मनीस आसा पळय ते तांकां तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर म्हणटा. वेंचणूक ड्युटेर घालतना जाल्ले चुको आनी कर्मचाऱ्यांक सुविधा दिवपा विशीं गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उलयले. एम्प्लॉईज रावता सपोज तो पणजे ताका काडून वालपय घालप पोस्टिंग करप ओ काणकोण पोस्टिंग करप ताका मागीर आफ्टर द पोल एंड्स ओ वयता आसतना देखून तो 2 दीस उरता ऑन द फील्ड पावता म्हणजे रातचे 1:30 जातात. दुसरे एक रात कडेन तो दुसरे सुवातेर आसलेल्यान ताका जॅम पडोना सारकी न्हांव पासून ताका उदक सारकें मेळना एडेक्वेट वॉटर मेळना ड्रिंकींग वॉटर मेळना ते मेळना न्हांवपाक उदक मेळना म्हणटकूच तो कांसार जाल्लो आसता तुजी ब्रेन टायर्ड जाल्ली आसता सारको तो मागीर येवन गोच्यांचेर आपल्याचेर राग काडटा काम सारकें जायना. दुसरें म्हटल्यार हें एवॉयड करपाक एज फार एज पॉसिबल एडजॉयनींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताका पोस्ट करचो आनी तांकां रातच्यो घडयेक तांकां रातच्यो आमी दादले रावता तांकां घरा वचपाक एक वेहिकल दिवची घरा व्हरोन तांकां दुसरे दिसा सकाळीं फुडें परत पोलिंग स्टेशनाचेर हाडपाक ती वेहिकल तांकां यूज करूंक दिवची. Similarly, at the end of the poll, after the end of the poll, hand over केले म्हणटकूच एक पाट आमकां रात जाता. ते रात कडेन तांकां घरा व्हरपाची सुविधा करची ते वेहिकलान घरा पावोवपाची सुविधा करची. मागीर हायरार्की एपार्ट मेंटेन करूंक ना. काल फ्रॉम पेंजीम कलेक्टर ऑर्डरी भायर सरल्या स्टॅनोक केला पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 सुप्रिटेंडंटाक केला पोलिंग नंबर 4 ओ एका ड्रायव्हराक केला पोलिंग नंबर 1 ही हायरार्की न्हू. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांव पुलिसांनी शेनवारा सकाळी मडगांव रेल्वे स्टेशनार 115 सोऱ्याच्यो बाटल्यो धरल्यो. ह्या संबंधान दोगांक अटक केल्या. मडगांव पुलिसांनी तांकां अबकारी खात्याच्या सुवादीन केल्यात. शेनवारा सकाळी मडगांव पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर दुबावीत रितीन भोंवपी 2 जाणां कडल्यान 115 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. ह्यो बाटल्यो रम विस्केन फेणयेच्यो. तांचे कडेन खंय लायसन नासलें. धर्मा आनी सोनू सिंग अशीं तांचीं नांवां. ते मध्य प्रदेशांतले. ह्यो बाटल्यो ते खंय गोंयच्यान मध्य प्रदेशांत व्हरपाचे आसले. मडगांव पुलिसांनी तांकां अबकारी खात्या कडेन दिल्यात. आयज रातचें आमकां पेट्रोलिंग आसतना सकाळचें 2 मनीस सस्पिशियसली मेळ्ळे रेल्वे स्टेशन. तेकडे 2 बॅग्स आसले. बॅग्स वी चेक दोज बॅग्स एंड फाउंड अबाउट 115 बॉटल्स ऑफ लिकर डिफरंट मेड जसो कॅज्युफेनी राम विस्की. सो ऑन क्वेश्चनिंग दे don't have any license to carry such huge quantity of alcohol. The names are Dharmendra Singh and Sonu Singh. Both are from Madhya Pradesh. And in view of these elections, we are checking all those areas where liquor is being transported. So we have attached those 150 bottles and we have taken those persons in custody and we will hand over them to excise department. पुडंटा खातीर सावी डायस. घेऊया एक ब्रेक.